मिटींग आमी घेतिल्ली मॉन्सुना पयलीं सदांच आमी मिटींग घेतात आनी मॉन्सुनान ओवरफ्लडिंग जावचें न्ही, डिजास्टर कितें जावचें न्ही, झाडां खंयची पडची न्ही म्हणून जाता तितली आमी काळजी घेतात आनी ताजे खातीर आज एक रिव्यू मिटींग घेवपा खातीर सगळे डिपार्टमेंटाच्या ऑफिशियल्सांक आपयल्ले आनी तांचे कडल्यान रिव्यू घेतली. म्युन्सिपालिटी कडल्यान गटर्स खंयचे खंयचे क्लियर जाल्या, कॅनल्स खंयचे खंयचे क्लियर जाल्या ताजी हें घेतली. WRDचे आमी म्हणजे मेजर जे कॅनल्स आमी ओपन केले ताजी जाणकारी घेतली. मागीर म्युन्सिपालिटीक झाडांय मारपाची आज तुमी पळयतले की बँक ऑफ बरोडा कडेन आमी क्रेन हाडून व्हडली जी झाडां डेंजरस आसा ती कापपाक स्टार्ट केल्या. सो ओवरऑल मॉन्सुनान लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी ही एक मिटींग आपयली. इलेक्ट्रिसिटी ऑफिशियल्सांकूय सांगल्या की परत परत लायट वता ताज्या खातीर खंय सपोज झाडां बिडां कापपा आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगची म्हूण ती. आनी ताणें एक लिस्ट दिलो ताज्या प्रमाणे क्रेनीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो. वास्को आमचे कडेन म्युन्सिपालिटी कडेन क्रेन ना, सो क्रेन आमकां नेवी कडल्यान आनी बाकीच्या कडल्यान हाडची पडटा आनी तांचीय कामां आशिल्ल्या कारणान एक एकदां ती मेळना. पूण आमी जाता तितलें हांवें जियोकूय सांगलां आनी म्हाका दिसता ह्या दिसांनी अरावंड 8-10 days आमी क्रेन ऑन अ डेली बेसीस मागयल्या. म्हणजे झाडां पयलीं खंयची खंयची डेंजरस आसा पडूंक शकता ती आमी क्लियर करता. हाजी पावसान मेजर इश्यू आसता मॉस्किटो ब्रिडींग आनी डेंगूचो. सो डेंगू गेल्या वर्सा तेजे पयल्या वर्सा खूब केसीस जाले. ह्या फावटी स्टॉप करपाक कितें इनिशिएटिव्स घेतले? आमी आतांसूनच एंटी लार्वा सगळ्याक हें करपाक स्प्रेड हें केलें. तांणी एक अवेरनेस ड्रायव्ह घेतले आनी तांचे दोतोर आनी प्लस तांची टीम जी आसा ते प्रत्येक कडेन स्क्रॅप यार्डांनी भोंवता, खंय टायर शॉपांनी भोंवता, खंय खंय जे स्टॅग्नंट उदक आसूंक शकता म्हणजे गुड्ड्यान ते सगळे आपले हें करता. पूण जो पर्यंत लोकांचोय सपोर्ट मेळना तो पर्यंत दोनूय सायडीन एक कॉर्डिनेशन आसपाक जाय जाल्यारूच तें स्टॉप जावंक शकता. हांव लोकां कडेन अपील करता कित्याक डेंग्यू जरी आज तितलो जीव घेणे न्ही पूण एक एकदां तातूंत जिवूय वचपाची संभावना आसता. सो आपल्या घरा भोंवतणी सपोज आपणेच एक दिसाक 2 मिनटां एक रावंड मारलो, खंयची बॉटली आसा, खंयची कट्टी आसा, खंयची गुड्डेन उदक भरिल्लें आसा तें फक्त एम्प्टी केलें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे कडेन म्हणजे सगळ्यांनी सपोज हो ड्रायव्ह घेतलो एक दिसाक 5 मिनटां पसून की आपल्या घरा भोंवतणी कितें आसा तें चॅक करपाचें. कित्याक लास्टाक आमचेच लोक कोणाकूय जावचे न्ही आनी धाकट्या भुरग्यांक बी जाल्यार आनी त्रास. सो एक ड्रायव्ह तेय घेता, आमीय घेता, कलेक्टर आपल्या सायडींतल्यान सगळो एफर्ट घाल्लो आसा म्हणजे हांगा स्मूथ म्हणजे मॉन्सून वेवस्थीत वचचो म्हणून. ते तिनूय ट्रेंच ह्या फावटी बरे व्हडले मारले. बाकीचे कडेन वास्को टावरा कडेन बी खंय खंय जाय आशिल्ले थंय सगळे कडेन ट्रेंच मारल्या. सो आमकां दिसता की ह्या फावटी फ्लडींग जावचें ना पूण तरी सुद्दां खंय जावचें न्ही म्हणून आमी रिव्यू घेवन आतां आमी इन्स्ट्रक्शन्स म्युन्सिपालिटीकूय दिल्या की सगळे खंयचे खंयचे उदक वाटो आसा त्यो पयल्यो क्लियर करच्यो म्हणून. खंय तरी डेंजरस झाडां जावं ट्री कटाचो एक इशू डिस्कस जालो म्युन्सिपालिटी, ताजेर कितें सांगूंक शकता? ना तो जालाच डेंजरस ट्रीज आनी त्यो कटिंगूय स्टार्ट जाला. आज सिटीन आमी बँक ऑफ बरोडा कडेन 2 झाडां जी सामकी लिडींग आशिल्ली ती क्रेन हाडून मारपाचें काम चालू आसा. ताजे पयलीं म्युन्सिपालिटी आपलें काम करत आसा. प्रत्येक कावन्सिलर आपल्या वॉर्डान जी डेंजरस दिसता ती झाडां वचून मारता. सो आपापल्या पद्दतीन सगळे एवरीबडी इज वर्कींग. पूण एक एकदां नॅचरल डिजास्टर ताकाच म्हणटा एक एकदां चुकून जाता गोश्टी जाता. पयर आमी पळयलें की एक सुकिल्लें झाड तें पडलें बाजारांत. सो तशें जावपाय ना. ताजें सुकिल्लें झाड पसून ताका खूब वेट आसा, तें कोणाच्या आंगार पडत सपोज ताजो जीव वचूंक शकता. सो आमी मॅक्झिमम केअर घेतात की जाता तितली ट्रीज कट करच्यो, ट्रीम करच्यो. जी झाडां ट्रीम करूंक शकता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमकां एक ऑर्डरूय दिल्या तातूंत खंयची ट्रीम करपाची आनी खंयची कट करपाची विच आर व्हेरी डेंजरस ती आमकां सांगल्या. त्या प्रमाणे आमी म्युन्सिपालिटी ताजेर एक्शन घेतली. ताजी एवरी इयर फायर डिपार्टमेंटाक म्युन्सिपालिटी एडिशनल स्टाफ दिता पावसान खूब इश्यूज जाता म्हणून ते थंय वचपाक. ह्या फावटी तशें अजून ह्या फावटी आमचे कडेन स्टाफ आमी आसा आनी अरावंड 13 ते 14 एमर्जन्सी स्टाफ आमचे कडेन आसतलो आनी तांकांय दितले आमी. रायट फ्रॉम द बिगिनींग आमचे एक्टिविटीज आर ऑनगोईंग. एंटी लार्वल एक्टिविटीज, फॉगिंग बी जशी जशी केस मेळटा तशी आमी फॉगिंग करता, एंटी लार्वल एक्टिविटीज करता, लोकांक एज्युकेशन करता. फॉर दीस मन्सून प्री मन्सून प्रिपेरेडनेस म्हणून आमी एक एडवोकसी वर्कशॉप घेतिल्लो कावन्सिलरांक. ताजे मागीर एक एडवोकसी वर्कशॉप घेतलो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्साचे वेरियस नोडल ऑफिसर्स आसा तांकां. बिसायड्स IEC एक्टिविटीज फॉर ऑन जेटी, IEC एक्टिविटीज एट कन्स्ट्रक्शन सायट्स आनी पोरूं ज्या जाग्यांचेर पळय चड केसीस जाल्ल्यो त्या जाग्यांचेर आमी चड स्ट्रेस दिवन सोर्स रिडक्शन ड्रायव्स बी केल्या. तर उदक साठोवन दवरतात लोक, पाणयाचो शॉर्टेज आहा बी म्हणून आनी तुमी सांगूनय खूब जाग्यार लोक आयकना कसले केसीस तुमकां गावले आनी तुमी कशें समजून खुबशे प्रमाणान लोक कितें करतात लोकांची ती हें न्ही गरज
कांयच करपाक मेळना. वॉटर सप्लाय इरेग्युलर आहा, तांकां उदक दवरचेंच पडटा. पूण आमी तांकां सांगता कितें, तुमी पळय जें उदक स्टोर करता ताका वयल्यान धांपा बंद करून दवरा किंवा कपडो बांदून दवरा. ताका लागून खुबशें ब्रिडींग कमी जाता. आनी कन्स्ट्रक्शन सायट स्क्रॅप यार्डान बी तुम्ही तपासणी करपाक चालू केले. कन्स्ट्रक्शन सायट्स ऑलरेडी वी हॅव सेंड लेटर्स एंड नॉट ओन्ली लेटरांचेरूच रावना, हांवें आनी सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान वचून इन्स्पेक्शन केलां. जे पळय कितें कितें शॉर्टकमिंग्स आहा ती तांकां करेक्ट कर म्हूण सांगलें. आनी परत आनी एका विकान आमी आनी एक इन्स्पेक्शन करून पळयतले ते सारकें कॅरी आउट केला काय ना ते. ड्रायव्ह करतले म्युन्सिपालिटी अबाउट द टायर्स आनी बाकीचे जशे टायर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट टायर्स ऑलरेडी आर टेकन केअर ऑफ. कारण स्क्रॅप यार्डांनी थोडे टायर आहा पूण दे आर वीथ रिम्स, सो तातूंत उदक एक्युमुलेट जावपाची शक्यता ना. मिटींग जाली, कितले डिपार्टमेंट आशिल्ले आनी कितें मेजर डिस्कशन आसलें? So today was the second review meeting. The first meeting we had conducted on the 8th of the May. So today's meeting we had conducted at the request of the Honorable MLA, Sri Krishna Salkar sir. So the major issues during the meeting were the dangerous trees, the blocked drainages. So in that matter we had given the instructions to the PWD and the municipality, and we have given them the timeline. So they will do the work within that timeline. Thank you.